तर शुगर केन फार्मर तुका मेळ्ळें काय नाही, शुगरकेन फार्मरांची ऑलरेडी हे आयल्या ॲडवर्टायजमेंट जी आयली RFQ फ्लोट केलो संजीवनीचे. तांकां सांगलो तांकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय, 3 महिन्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता आमी, सो दॅट विशय मिटलो त्यांचा. आतां ते विड्रॉ तांकां खंयसरूच ते विड्रॉ करता, तांकां खंयसरूच तांकां आतापर्यंत 30 कोटी रुपया फारीक केल्या सगळ्या जाणांक. तांकां ऊस लायनात तर सगळ्यांक पयशे मेळटाले. ते कित्याक येयले, कोणी बडकून हाडले म्हणून म्हाका खबर ना, कारण तांकां फुडलो 5 वर्सांची कमिटमेंट आसली पयशे मेळपाची. इतके मेळटा आसतना तांकां परत हांगा कोणी हाडले म्हाका कळोंक ना. आनी कित्याक ते शुगर फॅक्टरी 5 वर्साच्या भितर सुरू जावपाक जाय आसली. तांचे 5 वर्साचे पयशे सुशांत मेळटाले. आतां जाले मार्च पर्यंत जातले. तेंका ते ऊस लावपाचें ह्या फावटी काय जाले तेंच्यानी ठरले, तांकां सांगले, तांकां येयले काय भायर विचारप. आज आम्ही सीएमाक मेळ्ळे तेन्ना आमकां सीएमान सांगला आपण फॅक्टरी फुडल्या वर्सा आपण चालू करता. आमी विचारले का आमी आतां ऊस हें करपाक म्हणजे ऊस तेणी फुडल्या वर्सा आपल्या हितून फॅक्टरी हाडून घाला म्हणटा, तुमकां पयशे मेळटले, तुमी ऊस आतां फाल्यांच्यान चालू करा अशें म्हणून फॅक्टरी आमी ऑर्डर दी म्हणल्यार त्या प्रमाणे सीएम मान्य जालो. आनी त्या प्रमाणे आमकां ते फाल्यांच्यान आमकां जे आमी कितें उलयल्ले मिनिट्स ते आमकां मेळटले रोखडे आतां. पण एरिया सर्टिफिकेट आतां आमकां कितें सांगलें, आमकां एरिया सर्टिफिकेट पयलीं संजीवनी दिताली. ती एरिया सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेटर सांगून ती एरिया सर्टिफिकेट प्रत्येका दिवपाक चालू करता. म्हळ्यार ते एरिया सर्टिफिकेट कितली कल्टिवेटेड केली त्या प्रमाणे आमकां बँकां लोनिंग करताले. म्हणजे तें लोनिंग घेवपाक आमकां एरिया सर्टिफिकेटची गरज आसता, ती दीत म्हणल्यार. आनी त्याच बरोबर ऊस संजीवनी फुडल्या वर्साक आमचो घेतलो म्हणटा तुमी नवे जमान ऊस लायात आनी हे ऊस लावपा खातीर तुमकां डायरेक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाय म्हणून सांगता आमकां. फुडल्या इथेनॉल बी तशें कांय ना, फक्त फॅक्टरी इथेनॉल जावं तुगेलें हें जावं कितें म्हणजे कितें तरी प्रोडक्शन थंय घेवपाचें आनी ट्रस्टिंग जातलें. चालू जातली. 24 आमगेलो ऊस हार्वेस्टिंगा खातीर घेतले, हे तेणें आमकां आज सांगले कडेन आसा. आणि सीएमान म्हळ्यार की 3 महिन्यांत विदीन 3 महिने भितर कॉन्ट्रॅक्टाचे कितें घेतले म्हणून ते कितें सांगला. 3 महिने टेंडरींग करतले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा आयच्या तारखेन ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉर पुटिंग बीड ते ऑलरेडी तेणे आज जाहीर केला. ऑलरेडी डिक्लेअर म्हणजे पेपराचेर ऑलरेडी तेणे दिला इश्यूड. तेजी बी आयच्या मिनिट्सान तेणे नोंद घेतल्या. आनी आमची हीच मागणी आसली की आमकां संजीवनी परत खंयच्याय रुपान तरी परत चालू जावन आमकां शेतकऱ्यांक आपलो ऊस शेतींतलो माल म्हणजे शुगर केन थंय घालपा जाय आसलें. ते आमकां अदर दॅन स्टेट गोवा हें आमकां परवडना, तेन्ना गोंयांतच आमचो ऊस क्रश जावपा ही आमची मागणी आसली. सो सबसिडी कितें जातली, चालू उरतली सबसिडी 5 वर्सां आमकां आश्वासन आल्या प्रमाणे 5 वर्स सबसिडी मेळटली आनी 5 वर्सां नंतर आमकां सपोर्ट प्रायस मेळचें ना, कारण जो कोण चलयता फॅक्टरी तो आमकां ती रेट दितलो. FRP म्हणजे कशी इंडियन गव्हर्मेंट ठरयता त्या प्रमाणे आमकां रेट. पण आता तुमी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळें हें सांगलें तितलें केलें आमी सॅटिस्फाय. सो आता तुमी कितें विड्रॉ करता तुमचो स्ट्रायक. आमी आतां विथड्रॉ करतले, कारण हे लोकां आमी थंय वचून सांगतले. आनी आतां आमकां तेणे मिनिट्स दिल्या, म्हणजे रफली आमी हाडल्या कितें ते मिनिट्स आतां परत आमकां हें करून टायप करून आमची सगळी कितले जाणां बरोबर मिटींग जाली ते सगळे मिनिट्स तुमी दीत म्हणलें. तुम्ही आता स्ट्राइक कॉल ऑफ करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.